माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळय आयच्यो हेडलायन्स. आयज मुखेलमंत्र्यान राज्य विधानसभेत 2026-2027 वर्साचो अर्थसंकल्प केलो सादर. लोक केंद्रीत पद्धतीचेर भर, उदरगत आनी कल्याण वाडोवपाचो हेत आशिल्ले उपाय काडपाचे दिले उतर. कथीत बेकायदो बांदकामाचे नेमान जावपी पंचनामो थारलो हिंसक. एका आदवोगादाचेर 7 ते 8 जाणांनी केलो हल्लो. गंभीर हुस्को निर्माण. मिराबाग सावड्डे येवपी प्रकल्पाक विरोध. थळाव्यांनी मडगांव लोहिया मैदानाचेर केली निदर्शनां. मडगांव पुलिसांनी आंदोलकांक ताब्यात घेवन व्हेले पुलीस स्टेशनांत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राज्य विधानसभेत 2026-2027 वर्साचो गोंयचो अर्थसंकल्प सादर केलो. तांणी सलग 7वें खेपे अर्थसंकल्प सादर केलो. लोक केंद्रीत पद्धतीचेर भर दिलो. उदरगत आनी कल्याण वाडोवपाचो हेत आशिल्ले उपाय काडपाचेर उतर दिलें. विधानसभा अधिवेशन आयज सुरू जालें आनी ते 27 मार्च मेरेन चालू आसतलें. 2026-2027 प्रकल्पा खातीर गोंयच्या अर्थसंकल्पात आर्थीक वाड चालूच उरली. राज्य सरकारान फाटल्या वर्सा परस मातशा चड खर्चाची येवजण आंखल्या. जाल्यार येणावळ खर्चा परस चड जावपाची अपेक्षा आसा. जाका लागून येणावळ उरिल्ली स्थिती गोंयांत देशांतली एक चड दर मनशाक येणावळ तिगोवन दवरल्या आनी राज्याक मुळाव्या साधन सुविधा उदरगती खातीरूय केंद्रांत मजत मेळ्ळा. The gross state domestic product advance of the state of the Goa for the year 26-27 at the current price is estimated rupees 1.31 lakh crore. The GSTP per capita is expected to remain one of the highest in the country, which is 8.18 lakhs. The total expenditure estimated for the financial year 26-27 is 30,195 crores, which indicates the growth of 7.21% over the estimated financial year 25-26. The total receipt projected for the financial year 26-27 stands rupees 29,181 crores, with the project revenue surplus of the budget 1,666 crores. Speaker sir, in the current year, the Goa has received the funds of around rupees 2,078 crores as on the date as a special assistant from the Government of India for the infrastructure development of the state. The assistance is the highest ever received in the history of the state and is only the possible due to double engine, which has accelerated itself towards the Vikasit Goa 2037 journey. This year, we are expected assistance to the extent of rupees 1,357 crores, and which from the central government on the various scheme, and additionally 1,600 crores for the special assistance from Government of India. Speaker sir, the effect of the various fiscal reform carried out by my government are visible in the state government. Account finalized by CAG. In the year 24-25, Goa has achieved the revenue surplus of 2,867 crores as per the account finalized by CAG, and which is the highest ever in the history of the state. These results are the testament to the prudent fiscal management practice and the various reform carried out by my government over the last few years. Speaker sir, the Ministry of Finance, Government of India has kept the fiscal deficit to the GSTP ratio at 3% of the GSTP for the financial year 26-27. Considering this, the fiscal deficit of the state of the financial year 26-27 projected to be 3,895 crores, which will be within the limit set by FRBM Act. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 2026-2027 खातीर गोंयच्या अर्थसंकल्पा क्षेत्रामदीं मुखेल येवजण्यो मांडल्यात. नवी हॉस्पिटलां आनी टेलिमेडिसिन वांगडा भलायकी खातीर, उदका पुरवण वाडोवपा खातीर, रस्ते आनी मुळाव्या साधन सुविधा खातीर आनी समाज कल्याण चालना दिवपा वांगडाच राज्याच्या फुडारात बदल घडोवन हाडपाचो हेत आसा. पर्यटन खात्याक 385 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. 269 कोटी रुपया महसुला खातीर आनी 116 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. मंत्रमुग्ध करपी दर्यादेगेर इगर्जी, देवळां, दायज थळां
सगळ्या महत्वाच्या म्हणल्यार अतिथी ह्या गजालीक लागून गोंयांत फाटल्या वर्साच्या तुलनेत 2025 पेक्षा 1.08 कोटी पर्यटक आयल्यात. आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या संख्येतूय बी 10% वाढ जाल्या. सभापती महाशय, आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाक घटमूट करपाक आनी चार्टर फ्लायट्स ऑपरेशन परतून सुरू करपाची मोख दवरून ह्या आर्थीक वर्सा सावन इनबाउंड टूर ऑपरेटर इन्सेंटिव्ह स्कीम 2026 ही चालीक लावपाची आसा. ही परफॉर्मन्स बेस्ड प्रोत्साहन येवजण आसा ज्याच्या खातीर 2 कोटी रुपया थारायल्यात. सभापती महोदय, हांव गोवा वेलनेस आयुर्वेद एंड योगा पॉलिसी 2026 सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटा. ह्या धोरणाच्या उद्देशान राज्यभरातल्या वेलनेस आयुर्वेद आनी योग केंद्रा खातीर स्ट्रक्चर्ड रेग्युलेटरी आनी एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क स्थापन करून गोंय वेलनेस पर्यटन विश्वासपात्र आनी संवसारीक पावंड्याचेर स्पर्धात्मक डेस्टिनेशन म्हणून स्थापन करपाचोय हेत आसा. भारत सरकारच्या डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट स्कीम खाला इंटिग्रेटेड आनी सस्टेनेबल पद्दती वरवीं डेस्टिनेशन लेवल नियोजन, व्यवस्थापन आनी भेट दिवपाचे अणभव घटमूट करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. ह्या येवजणे खाला डेस्टिनेशन डेव्हलपमेंट आनी आकर्षण उदरगती खाली मंत्रालया कडल्यान 500 कोटी कामां खातीर मान्यताय घेतले. पर्यटन आनी अतिथी हे गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो फाटीचो कणो आसा हे मतींत घेवन राज्य सरकार प्रस्तावित संस्था गोंयांत स्थापन करपाचो आमी विचार करपा खातीर केंद्र सरकाराच्या औपचारीक विनंती करतले. PPP तत्वाचेर नामनेच्या कंपनीक ऑन बोर्ड घेवन आग्वाद पठार सिकेरी हांगासर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटॅलिटी स्किलिंग सेंटर स्थापन करपाचो हो प्रस्ताव मांडटा. हांव अंदू वर्सा सावन नवे आयुष खातें स्थापन करपाचें जाहीर करता. ह्या खात्या वरवीं फक्त पारंपारीक भारतीय वखदा पद्दतीचेर लक्ष केंद्रीत करतले आनी सगळ्यांक आवश्यक सुविधा नागरिकांक दितले. सभापती महोदय, अवेरनेस पातळपा खातीरूय बी पुराय राज्यांत आयुष शिबिरां घडोवन हाडपाचेर हो प्रस्ताव हांव मांडटा. राज्यांत कार्यरत आशिल्ल्या वेलनेस केंद्राक प्रोत्साहन दिवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महाशय, सुमारे 50,000 ज्येष्ठ नागरिकांक आस्पावपाची राज्यव्यापी फ्री एडल्ट वॅक्सिनेशन कार्यावळ सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जेका लंग संसर्ग जावपाचे बॅक्टेरिया पासून राखण दिवपा खातीर न्युमोकोकल लसचे डोस दितले. ह्या खातीर ह्या वर्सा 5 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, भलायकी सेवा संचालनालयातल्यान 20 लाख रुपया वर्सुकी अनुदान दिवन सरकार इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजी सर्व्हिस घटमूट करतले. सभापती महाशय, दर्जेदार भलायकी सेवा दिवपाची खात्री करपाक DDSSY पॅकेज दर रिवायव करपाचो हांव प्रस्ताव दवरतां आनी क्लेम मर्यादा 4 लाख आनी 6 लाख रुपया मेरेन वाडयतले. तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यांक DDSSY कार्यक्षेत्रांत आस्पाव करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जाका लागून ताका गोंयांतल्या खंयच्याय एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलांत भलायकी सेवा मेळूंक शकतली. सभापती महाशय, भारतभरातल्या खंयच्याय हॉस्पिटलांतल्यान गरजेवंतांक वेळार आनी त्रासमुक्त वैद्यकीय मदत दिवपाच्या खातीर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता. हो सेल संकटांतल्या दुयेंतीक वैद्यकीय उपचारा कडेन निधी एकठांय करपा खातीर सगळ्याक स्थापन केल्ल्या एजन्सी कडेन देखरेख आनी समन्वय करतलो. म्हजें सरकार शाळेच्या पावंड्यार राज्यव्यापी न्यूरो डायवर्सिटी अवेअरनेस इनिशिएटिव्ह्ज कार्यावळीक इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा युनिट हांच्या जोड पावलान चालना दितले, जे शिक्षण तज्ञांक अशा भुरग्यांची वेळार वळख दिवपाक आनी ताका आदार दिवपाक सशक्त करतले. ऑटिझम स्पेक्ट्रम विकारा विशीं जागृताय निर्माण करप आनी KG शिक्षकांक चिन्हां बेगीनूच वळखुपाक साधन सज्ज करपाचो ध्येय आसतलो. सभापती महाशय, गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर चड रेफरल करिनासतना जिल्लो हॉस्पिटलाचेर पातळीचेर एमर्जन्सीचेर उपाय काडपा खातीर म्हज्या सरकारान दोनूय जिल्हा हॉस्पिटलाचेर लेव्हल 2 एमर्जन्सी एंड ट्रॉमा केअर फॅसिलिटी सुदारीत करतले, जेणे करून दुयेंतीक वाचोवपाक आमकां मदत जातली. कुंकळे, मुरगांव, बेतकी आनी मडकय हांगासरल्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचें बांदकाम ह्या आर्थीक वर्सा सुरू जातलें. वेळगे आनी मडगांव हांगासर बांदिल्ल्या आयुष हॉस्पिटल ह्या वर्सा सावन लोकांक सेवा दिवपाक चालू करतले. गोवा मेडिकल कॉलेज सभापती महोदय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाक 1063 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 920 कोटी रुपया महसूल खर्चा खातीर जाल्यार 143 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात.
सभापती महाशय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या ओपीडींतल्यान दुयेंतांक त्रासमुक्त भलायकी सेवा दिवपाच्या हेतून माझ्या सरकारान 13 विभागांनी ऑनलायन ओपीडी अपॉइंटमेंट सुरू केल्या. ही सुविधा ह्या वर्सा जीएमसीच्या सगळ्या विभागांत वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच ह्या वर्सा सावन टेलिमेडिसिन आनी टेली ICU सुरू करतले. सभापती महोदय, हांव ह्या शैक्षणीक वर्सा सावन गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात MBBS जागाची संख्या 200 वयल्यान 250 करपाचो प्रस्ताव दवरता, ज्या खातीर राष्ट्रीय आयोगाची मान्यता अपेक्षित आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत कितें चल्लां? कायदो आनी सुवेवस्था कोसळत आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. एका कथीत बेकायदो बांदकामाचेर नेमान जावपी पंचनामा हिंसकात रुपांतरीत जालो, जेन्ना एका आदवोगादाचेर 7 ते 8 जाणांनी हल्लो केलो. सुवातेर पुलीस आनी अधिकारी हजर आशिल्ले. रेडकर हॉस्पिटला लागीं ही घडणूक घडली तेन्ना आदवोगाद सदानंद वांयगणकार हो कागाळदार निलेश हाची बाजू मांडटालो. गांवचो सरपंच, गट विकास अधिकारी, सचिव आणि पुलीस अधिकारी हांचे उपस्थितीन पंचनामा जातालो. ह्या पंगडान अचकीत आदवोगादाचेर हल्लो केलो आणि ताका जखमी केलो अशें प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आसा. काय विषय काय आणलो? कसले इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले? विषय न्हू, आता काजू डिलायट म्हणून एक आसा, हां. ड्रीमलँड म्हणून एक आसा आणि एक मार्बलाची तिघांचे इन्स्पेक्शन आसा. ओके. कंप्लेंट दिल्ली? कंप्लेंट आसा ते पण सेक्रेटरी आता लांब रावतात, ते येयनातच ना, तांकां सांगता. हा, पण थ्रू पंचायत आसली, व्हिडिओ ना व्हिडिओ नासले. तरी कितें इशू कितें जाला? पंचनामा भिडवंतीक सायड इन्स्पेक्शन केलें. कसली कसलो सायड इन्स्पेक्शन? इलिगल कन्स्ट्रक्शन. कोणी दिल्ली कंप्लेंट? कंप्लेंट दिल्ली निलेश पटेकर. हां, मागीर कंप्लेनंट प्रेझेंट ऑथॉरिटी रायटर सदानंद वांयगणकाराक केली. ओके. मॅडम तांकां एक्सप्लेन करताली हम्म. कितें प्रोसिजर सायड इन्स्पेक्शनाचो. सायड इन्स्पेक्शन करता करता तेंच्या दोगांचे ती पार्टी आनी हेंचे कडेन झगडी जाली. बस. हां. तुमचे पोलीस आसले तेन्ना प्रोटेक्शना? पुलीस प्रोटेक्शन. त्याच्या फुड्यान मारलो तेका? तो आसलो न्हू हजर. कोण? पुलीस आसलो. पोलीस आसतना इतलो मारलो? पुलीस आसलो थंयसर. हां, पुलिसांन काय करूंक ना? पुलीस बाबडो आडयतालो. हां, बरें. आनी कोण आसले? कितले आसले मारपाक तेका? 7-8 जाण लोक आसले. कोण ते नांवां कितें खबर आहा तुका? नांवां इन्फेक्शन केलात तुम्ही सगळे पंचनामो केलो? सायड इन्स्पेक्शन जावंक ना. मॅडम फुडली दिता. मॅडम कितें म्हणून इशू? पण हांवें तेका न्हू एक्सप्लेन करतालें हांव तेका प्रोसिजर आमचो कसो आतां इलिगलाचो. हां. इन्स्पेक्शन प्रोसिजर ताका सांगता तो गेलो ताका मारपा लागलो. कोण तो? पूण हांव वळखना पळय, तुमचे कोण येयल्ले? सेकंड पार्टी कोण येयल्ले? सेकंड इन्स्पेक्शनाक कोण आसलो? कंप्लेनंट आसतलो आनी कोण ओनर टॅनंट आसतलो आनी कोण? कंप्लेनर हांवें विचारलेले. विचारता तो मदीं तोंड घातलें तेणी आनी तो उलयता जालें सांचे फायटींग जाली, म्हणजे गेलो तो मारपाक तेका. आता कंप्लेंट कोणी दिल्ली तुमच्याकडे इलिगली कन्स्ट्रक्शन करतात? निलेश पटेकरान. आणि मागीर सदानंद कितें आयिल्लो? तेका ऑथॉरिटी लेटर दिले, तो येवंक ना म्हणून तो. आणि कोणाच्या अगेन्स्ट आशिल्ली कंप्लेंट? स्टीफन फर्नांडीस. मागीर ती पार्टी आसली? ना, ती पार्टी ती पार्टी नासतना तुम्ही कसो पंचनामो करतात? आम्ही काय करू ना, आम्ही तेका फक्त प्रोसिजर एक्सप्लेन करताले Explain करताले. तेका. एक्सप्लेन करता तो गेलो, तेका मारले तेका. प्रोसिजर आमचो म्हाका कंप्लीटच जावना तेका सांगपाचो. कळ्ळें न्हू, प्रोसिजर म्हाका कंप्लीट जालेलो, आमी स्टार्टूच करूंक नाशिल्ले काय की. झगडी स्टार्ट केली. खूप जाणां बायलां बियलां आसलेली ती आमकां कळोंक कोण आनी कोण कितें ती. बायला म्हणजे ती कंप्लेनर हे अगेन्स्ट कोणी केला त्यांची काय कसं कितें? कोण आसले? तेच आमकां कांयच खबर ना. लोकल आसतले न्हू, भायले काय? भायले काय येवन मारचे ना. पूण खूप जाणां आसलेली ती आमकां कशें कळोंक तेका सोडोवपाक ना कित्याक? सोडोवंक ना कित्याक? एडवोकेट न्हू तो. ऍडव्होकेट आनी कोणी सोडून दे. RTI एक घातला, विचारता म्हणून मारप ना न्हू. सरकारी यंत्रणेच्या फुड्यान मारता आणि तो जीव मेल्लो जाल्यार मागीर ते बरोबर न्हू. तेका वेगळे आहा न्हू मार्ग कायद्यान कंप्लेंट दिवंक आता. खूप लोक आसलो न्हू. एकच आमकां कॉन्स्टेबल आसलो, आमी आडायताले कितें म्हणजे पुलिसाच्या समक्ष मारलो तेका? तो आडायतालो. तेणी खूप ट्राय केली, आमी केली. आपत्कालीन सेवेक पावपाक उणाव जालो. 108 ॲम्ब्युलन्स वेळार थंय पावूंक नाशिल्ली. देखून पुलीस कर्मचारी भितर सरले आणि वांयगणकाराक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेले. ही घडणूक घडटा ते पळोवन गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था गंभीरतायेन घेतात काय आडनदर करता? एका तेंपार आशिल्ली शांत भूंय आतां असल्या घडणुकांनी रुपांतरीत जाल्या.
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीष परब आणि अरुण नाईक. मिराबाग सावडे येवपी प्रकल्पात विरोध करीत थळाव्यांनी मडगाव लोहिया मैदानाचेर निदर्शनां केली. मडगाव पुलिसांनी आंदोलकांक ताब्यात घेवन पुलीस स्टेशनात व्हेले. मिराबाग सावड्डेचे थळावे लोहिया मैदानाचेर एकठांय आयले. थळावे आपल्यो मागण्यो मांडपाक धरणे आंदोलन करपाक बसले. उपरांत पुलिसांनी निषेध सुवातेर हस्तक्षेप करून आंदोलकांक ताब्यात घेतला. निदर्शकांक फुडले कारवाये खातीर मडगाव पुलीस स्टेशनांत व्हेला. आमचे बरोबर येऊन आमची मुखार येऊन त्यांनी सांगपाक की तुम्ही उठा म्हणून त्यांनी पोलिसां मुखार केले आसा आणि आमच्या लोकांपेक्षा सुद्धा पोलीस फोर्स चड आसा. सरकार आमकां भिता म्हणून त्यांनी हो इतले पोलीस फोर्स आणि आम्ही भिना पोलीस स्टेशनार येवपाक हे सरकाराक दाखोवन दवरले. There is no need for me to explain to you why they are protesting. But are you aware why they are protesting? Are you aware? Next time, when I am speaking to you, you either listen or don't listen. I am speaking in a nice way, with due respect to you, to your uniform. And I have been in uniform, that's why I am giving you respect. हांवें तुका विचारला, तुमकां खबर आसा ते कित्याक प्रोटेस्ट करता ते? I am giving you that due respect म्हणे हांवें तुका. Are you aware why they are protesting? तांची घरां बुडपाचीं आसा म्हण तुमकां खबर आसा? आम्ही कायदे हाती घेवं ना. फाटल्या दिसांनी आमचो खासदार कॅप्टन विर्यातो तेज्या बरोबर गेल्लो, तशेंच आमचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष बाबा अमित पाटकरूय गेल्लो. काँग्रेसान हो थँको दिला जे सावड्डेकार आमच्यो भावा तशी भयणी जी आज ते जाग्यार ह्यो प्रोटेस्ट करता. तो आमचेच भगत बाबांनी सांगला की हो जो हे नाका लोकांक नाका ते बंद करपाचें म्हूण. हो आज सरकार जे बारीक लोकांचे कांयच घेयना, दोड्या मुखार हाडला कांयच करूंकूय सोदना. सो हे जे सरकार आज चलता वयता थिंग प्रोटेस्ट जाता. आज गोंयभर प्रोटेस्ट तुमी पळयलां आसतलें 39 इयर्स नश्ट करूंक हो सरकार फुडें सरला दिसता. आज आमच्या मिराबाग सावड्डेचे लोक आमच्या ह्या लोहिया मैदानाचेर आयले आपलो गांव वाचोवपा खातीर. आनी ह्या BJP सरकाराची जी सालाजारशाही चल्ल्या ताज्या विरुद्ध आंदोलन करपा खातीर. आनी म्हाका खात्री आसा ही जीत तांचीच जातली. आतां आज मिराबागचे लोक मडगांव आयल्या. मडगांव तांकां मिराबाग थंय बंदारा आयिल्लो नाका, तांकां ताजो विरोध आसा. मडगांव हे दाम बाबाचें स्थळ, दाम बाबाचो शिगमोय सद्या चालू आसा. हांव दाम बाबा कडेन मागतां आनी म्हाका 100% गॅरंटी आसा की दाम बाबाच्या आशिर्वादान तांचो ही जी लढाई आसा तातूंत भितर तांची जीत 100% जातली आनी आमचो सदांच तेको तांच्या बरोबर आसतलो. ते व्हडले चोर, ते उदकाचे सगळे व्हडले दुस्मान, कित्याक ते परमिशन दितात ह्या फ्लॅटोचेर काम करपाक. तांचें काम जाता रिचार्ज एरिया, कॅचमेंट एरिया सगळी सांबाळपाची. हे कायदो जाता तांचो. ही सगळी गोंयची भुमी आसा ती देवान आमची कॅचमेंट एरिया करून दवरल्या. आमकां उदक माया म्हयन्यान कशें मेळटलें गोंयकारांक? कशें आसा तेंचे कडेन प्रेजेंटेशन दिवपा सारकी तेंचे कडेन डॉक्युमेंटेशनच ना. आमी क्लियरलीच सांगता जे हे पळय लेटर करता पळय हे फक्त लेटरां हे खेळ. आयज जो आमचो WRDचो ई आसा आनी आमचो जो AE आसा असिस्टंट इंजिनियर तो पयर आमकां जेन्ना आमी WRDचे मोर्चा घेवन गेल्ले ते दीस आमकां एक तेणी रिटन अश्युरन्स दिल्लें की मंडेच्यान आमी जे जे इल्लिगल एक्सकावेशन केलां, जे खड्डे जे मारून दवरले ते खंय तरी आमी पुरोवपाचें काम करता. आयज पळय फ्रायडे जालो थंय एक सादें बारीक हेजें काम करूं ना. मिराबागच्या लोकांची चळवळीत आम्ही सहभागीपणान वांटो घेवपा खातीर आयला. कित्याक तांचे खरोखर हे निर्दयी सरकारान हे आक्रमण मांडलां अशें म्हाका दिसता. एक आम्ही उतर दिल्लें की आमचो संपूर्ण तेंको ह्या प्रोटेस्टा ह्या लोकां बरोबर आसतलो. त्याच बरोबर आमच्या अध्यक्षान आनीक उतर दिलें की विधानसभेच्या पटलां भितर आमी आवाज करतलो, ताची आमी सुरवात केल्ली आसा. हांव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे कांय शब्द तुमकां परत एकदां याद करता. गेल्ल्या वर्साक एक बजेट जाल्लें, बजेटा भितर 3 शब्द मुख्यमंत्र्यान म्हणले, अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय. अंत्योदय म्हळ्यार कितें, शेवट घटक, समाजाचो शेवट घटकाचो हो आपलो बजेट आसतलें.
ग्रामोदय म्हणजे ग्रामार रावपी आनी सर्वोदय म्हणजे सगळे लोकां खातीर. जर ह्या तिनूय शब्दांचो जर खरो अर्थ जाता जाल्यार मिराकार बाग लागू जाता. ह्या मिराबागाक जें कितें प्रोटेस्ट चालू आसा तिनूय लोकांक हो लागू जाता. हांव मागता प्रमोद सावंता कडेन बेगिना बेगीन तुवें हो जो बंदारो आसा प्रोजेक्ट आसा तो बंद करचो आनी लोकांक आपल्या घर वचपाक दिवचे. ह्या लोकांनी 25 दीस जाले 3 मतदारसंघाचे लोक कुडचडे, सावर्डे आणि सांगे हे लोक आपल्या हक्काक लागून आज लढटा. पूण खंत भोगता की हे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार हांचे दोळे कान हे सगळे बंद जाले. आतां आमी पयले आमचे महिला हांगा आज तांणी 25 दिसा उपरांत 24 दिसा उपरांत 25व्या दिसा तांणी निर्णय घेतलो की लोहिया मैदानाचेर येवन आज प्रोटेस्ट करपाचो. आज ह्या गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री 3:30 हांवें आतांच वाचलें की बजेट प्रेजेंट करपाचें. मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न म्हजो की तूं एका सायडीन सांगता 3:30 आपूण बजेट प्रेजेंट करता आनी हांगा 3 मतदारसंघातले लोक जे आयल्या ते तुका विचारता की 400 करोड रुपयाचो हो जो स्कॅम हो जो घोटाळो आसा बंदाराचो ताजे पयलीं तुवें बजेट प्रेजेंटेशनान सांगपाचें की हे 400 करोड रुपया खाले कोणे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि भक्तिपाय बाळगी. परतून येऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पोया फुडल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक तापमानात व्हड बदल जावचो ना. हवामान सुकें आसतलें. उश्ण दीस अणभवपाक मेळटलो. भलायकेची जतनाय घेवची हवामान विभागान अदमास उक्तायला. नितळ मळब तिगून उरतले. सकाळी आणि सांजे कांय प्रमाणात थंडसाण जाणवतली जाल्यार दनपारा उष्णताय आसतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. शेनवारचे चडावत आणि उणे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. ह्या काळात नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना. हवामान सुके, नितळ मळब, उष्ण दीस, भलायकी सांबाळची. शेनवारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.